Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. Just happy to announce that we reached safely from Italy. It was a long journey though, but we are very happy we are home. And we want to thank each and everyone who helped us to be here. First of all, our company who never left us alone, considering the pandemic, which was one of its kind. I mean, no one had faced this one before, and still company were with us all the time, and they took good care of us and made us return home. We also thank all the members of Goan Seafarers Association who are constantly in touch with us, giving us moral boost and fighting for our cause. Inform you, we are from 4 ships of Costa Diadema, Costa Pacifica, Costa Esmeralda and Costa Victoria. We are altogether 168 crew members, all safe, sound and fit. This I also want to give one message to all the people who were against us to bring us home. I want to tell them that we are as safe and as fit as could be, and there is nothing they can get illness or sickness from us, because we are fit, we are fine and we are healthy. And as long as we will be isolated and you will be in your homes, so there is no contact, there cannot be any contact between you and us, so you don't have to worry for anything. पळय आमी एकदम हुशाल, कित्याक ती सकाळीं 8 लँड जावपाली फ्लायट, मातशें ती डिले जाल्या बिकॉज ती इटलीसून टेक ऑफ जावपाक लेट जाल्ली. आनी आमी हिंगा येयल्या तांकां एक सपोर्ट दिवपाक, आमचे दुसरे येयले आहाय, सो तांकां एक सपोर्ट दिवपाक, कितें तांकां मातशें बेगीन जाता तितले बेगीन ते फॉर्मेलिटीज तेंगे चॅकींग मेडिकल बी करून तांकां बेगीन भायर काडून तांकां मातशें रिलॅक्स जावपाक, बिकॉज 3 म्हयन्यांनी ते बाडी येयले आनी व्हेरी हॅपी. 168 गोवन आहा सारके, ऑल आर गोवन. So the next flight is also coming later on, and third flight ती मातशें delay जाल्या because of some reason we don't know, but it's a good news that the seafarers are starting to arrive, better late than never. आणि ब्राझीलासून देखून आनी 2 फ्लायटो चार्टर्ड बुक जाल्या, ते 28 and 29 देखून तेमी परमिशन मेळ्ळा म्हणून सांगलां. गोंयकार आर व्हेरी हॅपी that Costa and MSC companies are trying to charter as much as they can, because some of them they could not wait for the flights, and Air India Vande Bharat mission is not helpful for everybody, because त्यांची capacity ल्हान आहा आणि त्या दुसऱ्यांकूय पॅसेंजरांकूय हाडटा, stranded Indians. So now the maximum ships also have left from Royal Caribbean, from Celebrity and from Princess, and other ships are also arriving in India, in Goa soon. So I hope they will be coming soon, and our boys will be home and the families should be very happy. So something is happening. It is late, we know, but I wish we could do something better. मुख्यमंत्री सांगता ते प्रमाण गोंय खंय केंद्रान घालून दिल्ल्यो SOP पाळटा. इटालीच्यान फर्स्ट फ्लायट जे आसा ते ऑलरेडी आत्तां पावलां, म्हाका दिसता 9:30 कितें तरी पावलां, दुसरें 12:30 पावतलें आनी तिसरें फ्लायट रातच्या 9 पर्यंत पावपाचें आसा. ऑल टुगेदर 413 पॅसेंजर्स हे इटलीच्यान येता. सो SOP जी आसा इट इज डिसायडेड आसा, आनी ते SOP ठरल्या प्रमाणे सगळ्या जाणांक थ्रोट स्वॅब काडलो वयतलो, क्वॉरंटायन केल्ले वयतले, सगळ्यांचे टेस्ट करतले, 14 दीस हिस्टोरिकल क्वॉरंटायन उरतले. दे वील फॉलो द स्टँडर्ड ऑपरेटींग. इतले मजगती क्वॉरंटिनाक सरकार फी घेता म्हूण गोंयच्या तारवट्यांनी हायकोर्टाक घाल्ले याचिकेची सुनावणी कोर्टान जुनाच्या पयल्या सप्तकात धुकल्ल्या. AG प्रुडंटा कडेन उलयलो. 14 दीस पेड क्वॉरंटीन नाका, ते शिवाय क्वॉरंटिनाचे दीस कमी करचे म्हूण तारवटी कोर्टात गेल्यात. AG म्हणटा केंद्राच्या निर्देशा प्रमाण कार्यपद्दत. So far as seafarer is concerned, they have filed a petition, but that matter is adjourned to June. Right. Their only grievance is that the money which is being charged for the purpose of quarantine, they should not be charged. But that is not an urgent matter according to us. Secondly, their case is that quarantine should be restricted to certain lesser number of days, with which we have disagreement. According to us, the government has a right to provide for a particular number of quarantine. That is in the interest of the people and in the interest of the family members of the very same seafarers. MHA guidelines
are the minimum precautions which are to be taken. But there is power in the state government to impose stricter restrictions, and it is within the domain of the state to have such restrictions. एके वटेन कोर्टात दुसरे वटेन तारवटींचो सरकाराचेर राजकी दबाव फुकट क्वॉरंटायनाची मागणी घेवन कांय तारवटी प्रेशर घालूंक आमदारां मेरेन पावले. So I think government must want let your association also make a noise, and they have said it earlier that those who cannot afford to pay, government will pay. So वयर कितें जालें? आमगे सीएम पयलीं सांगतालो फ्री क्वॉरंटायन It is. मागीर ताणें सांगिल्लें पेड क्वॉरंटायन आनी आतां एक व्हिडिओ येयला तो सिरियसली घेयना म्हळ्यार अशें करून काल सांगलो फ्री क्वॉरंटायन भुरग्यांक आमगेलो गोंयचो गव्हर्मेंट आमकां हाडपाकू लोलटी घेतात म्हूण इतली बोट फास्ट पासून येवपा ती स्लो येता म्हण हेगे कांयच डिसिजन ना म्हूण आनी कंपनी कोडे कितले पयशे क्रोड मागताय त्या दोन सांगता आतां पळय 25 lakhs मागताय म्हूण तेंगे बोटी लागून आतां कंपनी कोण कितू क्रोड मागताय ही जाल्यार ती कंपनी हाले आमकां घेतली आमी तें आमी नोणाय म्हूण आनी मुगे पासून सांगले सर मगे कोण फ्रेंड सांगता म्हूण तेगे चेडो खूंय बोटीची आहा तो रोडोन सांगता मामी ऑलरेडी सांगिलां बोटीचे तुमी आनी पोतून येवपा आस दोन नाकाय म्हूण. हे लोक जे आपणाले भायर सान येताय जावं बोटीर सान जावं लँडार सान तेंका येयले म्हणटरी चार्ज केले म्हणटरी टेस्ट केले म्हणटरी तेंका चार्ज करपा सोदताय 2,500 चार्ज करूं सोदताय एक पर डे 2,500 फॉर दीस पीपल हू आर कमिंग 14 days. फॉर 14 days दे आर कमिंग फ्रॉम शीप आनी भायरसान तेंकां थोड्या बड्या काम ना अजून भायर ते येतले ते हुंच्यान पे करतले पयशे वद्दे. होम क्वॉरंटायन जे पर्यंत सांगला होम क्वॉरंटायन हांव कितें म्हणटा होम क्वॉरंटायन कित्याक कोनाय कित्याक तांकां थिंगा हॉटेलां रावताय जे प्रमाणे आतां कोविड-19 पर्यंत 12.2 versus 1 सो सांगता कितें हॉटेलां तुजें आनी जे क्वॉरंटायन करूंक जायना जे जाग्यार सिटींग जावं अर्बन एरिया कोतले जाल्यार तुवें सिटीचे पयस करपाचें जाल्यार तुमी हॉटेलां कित्याक इन्सिस्ट कोताय जे कोण पे क्वॉरंटायन तिंगा कित्याक इन्सिस्ट कोताय जे फ्री आहा तिंगा इन्सिस्ट कित्याक कोनाय जाय स्वाती तयार आसा दिवपाक तयार आसा फ्री क्वॉरंटायन करपाक घरां कित्याक कोनाय आजे तारवटी पड्या येताय 2 म्हयने पड्या ते आसाय तिंगा ऑलरेडी क्वॉरंटायन जानाय ते एक रुमां आहाय सेपरेट रुमां आहाय. जेन्ना लोक येले तेन्ना सेमाक तांच्या फुडल्यान हांवें फोनूय केल्लो सेमान उलोवप केल्लें मागीर मंडे वचून पर्सनली हांव मेळ्ळो बी आनी मेळ्ळे उपरांत सेमा कडेन कितें डिस्कस केलें त्या लोकांक सांगलें तरी देखून तेंगे रिक्वेस्ट एकच आसली की परतून मातशें सेमा वचून मेळ परतून मेळोन मातशें हें कर म्हणून कित्याक सगळें आमच्या केप्यासून आख्खे गोंयचे जे तारवटी भाव आसात तेंचे बद्दल आनी उलय कित्याक हें जर आमी फाल्यां आतां फ्लायट येवपाक स्टार्ट जाला जेन्ना भुरगीं येयलीं उपरांत तांकां परतून जर कामार घेयना जाल्यार तांकां घ्या हिंगा आमकां गोवा गव्हर्मेंटाक इतलें काम दिवं मेळटलें काय कितें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.